इम्प्रूवमेंट करताना गेल्या फावटी म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतलें हांव आनी सीएमान एक फेरीबोटीचें उद्घाटन केलें पणजे म्हणजे नियरस्ट पॉयंट सीएमाक खंय इजी पडटा येवपाक खंय त्या जाग्यार आमी केल्लें तें कारण रूट त्या फेरींचो आमी फिक्स करिना एज एंड वेन रिक्वायर्ड आनी वेरेवर रिक्वायर्ड त्या प्रमाणे आमी प्लेस करता एक्स्ट्रा 3 फेरीबोटीचे आमी ह्या डिपार्टमेंटान काम दिलें तितले ऑलमोस्ट तिसरी बी रेडी जावपाक गेला एकाचेंच आमी इनॉग्रेशन केलें दुसऱ्याचें आनी तिसऱ्याचें करूंक ना दुसऱ्याचें डायरेक्ट आमी सांगलें कारण कोवीड आसल्या कारणान परत ते सोशल डिस्टन्सिंग आनी ते इश्यू नाका म्हणून सेकंड फेरी जवळ जवळ आयच्यान 10 ते 15 दीस पयलीं आमी डिपार्टमेंटा कडेन दिली म्हणजे रुटार घालपाक ते जाय त्या रुटार जाय तेन्ना घालता पावसाच्या दिसांनी भरपूर त्रास जाले आनी ते 2 फेरीबोटी तेच्या पयलीं येवन बऱ्यापैकी आमकां तेची एडवांटेजूय पडली आनी तशीच तिसरी एक फेरी येवपाची आहा विदीन एक फ्यू डेज तिसरी फेरी येयल्या नंतर एक एकट्याचें उद्घाटन केलां म्हणजे लोटान तीनय ते परत त्याच्यान ओपनिंग अशें कांय जावचें ना पूण इन एडवान्स सांगता की आमी तीनय फेरीबोटीचें काम ऑलमोस्ट तिसऱ्याचें येतकूच क्लियर जालां